एनसीपीच्या वास्कोच्या ब्लॉकान कोल पोल्युशना आड वास्को मोर्चा काढलो. रस्त्यार लोकांक यो वच करपाक त्रास जाता. ल्हान भुरग्यांक अस्थमा आनी कॅन्सरा सारखी दुयेंसां जातात. हो कोल वास्को सिटींतल्यान हाड व्हर करचो न्ही म्हूण एनसीपीचो जुजे फिलीप मागता. तांणी नगरपालिकेक निवेदन दिलें. जी वस्तू आयज एक प्रॉब्लेम जाता आमच्या गोंयांत तेजेर आमी आमच्या मॅनिफेस्टोन आसतले आनी पूण करून दाखयले नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी करून दाखयतले. आयज कोल पयलो बथ नंबर 1 आसलो, आयज कोल पावला खूंय. पयलो बथ नंबर 6 आहलो, मागीर 6 परत आयज बथ नंबर 10 आनी 11 पावलो. म्हणटकच फायनली हो कोल ह्या आमच्या सिटीन पावतलो. डिफेन्स मिनिस्टर पर्रेकर बाब आयलो, काल संकल्प रॅली केल्ले आनी ते लोकांक आश्वासन दिलां. वास्कून रॅली करता आनी आश्वासन जुवारीचे लोकांक दिता की हांव तुमकां रिहॅबिलिटेशन करतलो म्हणून. अरे पयलीं आमचे वास्कोचे मनशाचे ते घरां मोडला, तांकां रिहॅबिलिट करा. तूं पयलीं तेजेर लक्ष घाल. आनी तुवें एश्युरन्स दिलें की कोल पोल्युशन सिटी जातलें म्हणून. आयज तूं परतून यू टर्न करता आनी लोकांचे मायंड डायवर्ट करता की बाबा हांव तुमकां रिहॅबिलिटेशन करतलो. वास्कोचे रॅली करता, वास्कोचे कितें इम्पॉर्टन्स आसा दाखया. कितें आमचे 3 MLA फक्त कोल कंपनीक सपोर्ट करता. ते पब्लिकाचे तांकां पडू ना. पब्लीक दुयेंत जाता ते पडू ना. लोकांचे दुयेंत जाता पळय, लोक इफेक्ट जाता. भुरगे अस्थमा अटॅक जाता, कॅन्सर कॉज जाता. आयज एवरी घरान एक भुरगो कॅन्सर आसा, नाजाल्यार किडनी फेल्युअर आसा, अस्थमा अटॅक आसा. तांच्यांनी मुरगांव नगरपालिकेक निवेदन दिलें. दिपाली नायक म्हणटा तांच्यांनी मामलेदाराक कळयला. गरज पडल्यार नगरपालिका खंय रस्त्यार देंवतली. ऑन पेपर एवरीथिंग इज डन. ओन्ली आंदोलन करपाचें उरलां इतलेंच. कित्याक जाणा आमी पोल्युशन बोर्डाचे जे आमचे इन्स्ट्रक्शन आशिल्ले की तेंचे रिडींग घेया ते आमी घेतले. पूण मदीं मागीर परत अकस्मात रेन जालो हें जालो आनी तेजें रिडींग सारकें येवना. सो परत आमी लेटर केला तांकां की तुमी येवन परत रिडींग घेवचें म्हणून. आनी दुसरें आमी जी फायल आसा आमची आनी प्रपोजल आसा ते डेप्युटी कलेक्टराक लॉ एंड ऑर्डर एडजमेंट करपाक ते धाडिल्ले आसा. हय. So they may anytime they may join you and come on the road. प्रुडंटा खातीर दिशान परब. संजीवनी साखर कारखान्याक रोखडोच आधुनिकीकरणाचो साथ चडयतले अशें मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान सांगलें. संजीवनी साखर कारखान्याच्या 44व्या गळीत हंगामाचो मुख्यमंत्र्याच्या हातान शुभारंभ जालो. ऊस उत्पादकांच्यो समस्या सोडोवपा खातीर तांच्या मागण्यांचेर योग्य तो विचार करतले अशें मुख्यमंत्री उलयलो. साखर पिकवणारे जे आम्ही ऊस पिकयतात, ऊसवाल्यांक जर सपोर्ट प्रायस दिवंक जाय जाल्यार ती बेळार पावूंक जाय. तांकां रस्ते हाडोवचे पडूंक जायना. तुमी केन्ना तरी फाटल्या दिसांनी रस्ते हाडयले ते पण चुकीच्या म्हायतीचे आमकां दिवचेच ना अशें समजून हांव कामगारांचे प्रश्न आसले 100% सुटले अशें हांव म्हणिना. पण पोरू केल्ली मागणी आमी पूर्ण केली. पूण म्हाका खात्री आसा फुडलो टर्म होय आमचोच आसा आनी त्यामुळे त्याय टर्मान सादारणपणे ज्यो गजाली हांगा घडल्यो ना त्यामुळे फुडल्या 5 वर्सां खातीर आमी टार्गेट दवरुया की आधुनीक मशिनरी आनी ही जी हातूंत जी आधुनीक बी बियाणां, आधुनीक पद्दती, मागीर शेतकऱ्यांकूय कितें आधुनीक सपोर्ट ह्या सगळ्याचो विचार करुयात. पूण भितर रावंड मारता आसतना हांवें भिंतीचेर पळयलें तें म्हाका दुख्ख दिसलें. सान्न मारपाचे पोस्टर्स आनी बॅनर्स खूब दिसतात जे स्वच्छता हाडपाक आसात. पूण स्वच्छता हाडणाऱ्यांनीच कोयर घाला सगळ्यांक बॅनरां. हांगा महिला वर्ग आपले घर सुंदर दवरणारे महिला वर्ग आसात. न्हेसून बिसून बरी आयल्या सगळीं जाणां. ह्यामुळे ते कोणाक तरी फुडें बाबा काडना जाल्यार हांगा करचें ना जाल्यार कोणूय लेबर हाडून आयल्यार तरी करूंक जाय. पूण फाटल्या 2 वर्सां ह्या बाबतींत जाय तितल्या पद्दतीन आमी फुडें वचूंक शकले ना. हाची म्हाकाय खंत आसा. पूण एकूण भायल्या ठिकाणी जे सरकाराचेर आसणारो पेज, आर्थीक बंधन जेतूनसून आता परिकार गेलो दिल्लीक, त्यामुळे आता सगळ्यो योजना बंद पडटल्यो असोय अपप्रचार करणाऱ्यांक सगळ्यो स्किमी चालू दवरूच्यो पडल्यो. पूण इल्लोच कोणाचें थांबूंक जायना. खुद्द राणो सुद्दां आशिल्लो प्रताप सिंग राणे ते तत्कालीन मुख्यमंत्री, ताचे वेळार सुद्दां मोठे प्रमाणात लॉस जाल्ले ते सुद्दां थारावंक शकले ना.
इंडिगो फ्लायटीचे गोवा ते दिल्ली वचपी 51 पॅसेंजर दाबोळे विमानतळार जायती वरां आडकून उरले. AM आनी PM टायम घालिनासतना टिकेटी प्रिंट केल्यो. पॅसेंजर दनपरां एकाचे फ्लायट म्हणून एअरपोर्टार आयल्यार तांकां कळ्ळें की तांची फ्लायट राती 1:30 दिल्ली भायर सरिल्ली आनी दिल्ली पावली लेगीत. पॅसेंजर इंडिगोच्या मॅनेजमेंटाचेर बरेच चाळवले. इतनी कस्टमर केयर अच्छी होती है, साथ के साथ आपको कंपनसेट करके दे देते हैं और साथ के साथ साइड पे भी लिखा जाता है कि ये प्रॉब्लम है, इसी आप प्लीज पहले ही चेक कर लीजिए. और यहाँ पे तो ये लोग सुन ही नहीं रहे, यहाँ आने के बाद भी और क्या सुनेंगे. ऊपर से मुंह हिला देते हैं, कहते थे 50,000 की तो बात है. 12:15 बजे 1:15 बजे कौन जाएगा रात को. रात के टाइमिंग इस हिसाब से सेट करा है कि बंदे की फ्लाइट किसी न किसी की मिस होएगी और इनको पैसे बनेंगे. जब मैं आई हूँ पुलिस वाला भी बोल रहा है कि इंडिगो का हर उसका ही काम है, इन्होंने धंधा बना रखा है कि 50-60 हज़ार बंदों की फ्लाइट मिस होएगी और इनको पैसे बनेंगे. बाकी एयर एशिया है, एयर इंडिया है, विस्तारा है, सबको ही है, किसी का कुछ मिस नहीं हो रहा है. अकेले इंडिगो ही कंप्लेंट हो रही है. 1:15 PM सोच के हम लोगों ने फ्लाइट कराई थी, लेकिन वो 1:15 AM रात में फ्लाइट जा चुकी है. यहाँ से 20 लोग अभी वापस जा चुके हैं और हम कम से कम 30-40 लोग यहाँ पे खड़े हैं अभी. ठीक है, ये लोग बोल रहे हैं हम 24 आवर फॉर्मेट यूज़ करते हैं, जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है. आप AM PM कुछ नहीं लगा रहे हैं उसके सामने. दिल्ली के 50 लोग, दिल्ली के 40-50 लोगों की फ्लाइट मिस हो रही है. CIA वालों ने कंफर्म किया है. मैं खुद CAPF से हूँ. उन लोगों ने मुझे बताया कि सर इंडिगो में ये प्रॉब्लम है. एयर इंडिया में पूछिए, एयर एशिया में पूछिए, AM PM स्पेशली स्पेसिफाई होता है. और आप इसमें देखिए सर, ये 1:15 50 लोग ऑलरेडी जा चुके हैं. मैडम कहते हैं कि 50 लोग की तो रोज होता है लाइक. एंड सर तो सीनियर मैनेजर को बुलाया, वो तो कह रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं, 50,000 दे दो एंड यू कैन डू. बच्चे के साथ लेके एयरपोर्ट पे घूम रहे हम लोग, क्या पागल दिखते हैं क्या यहाँ पे? और सुन भी नहीं रहे हमारी बात. कोई सुनना है नहीं, बस मैसेज देना नहीं. 1 बजे क्या होता है? टिकट लेना बहुत मुश्किल है. पहले ही 50,000 दे चुके हैं, दोबारा से 50,000 थोड़ी देंगे. या रिफंड दो या कंपनसेट करो हमें. ऐसे थोड़ी हरास हो रहे हैं. आगे भी हमको काम है, अपना बिजनेस संभालना है. छुट्टियां मनाने आए कि कष्ट लेने आए यहाँ पे, तंग कर रखा है इन्होंने. सुबह से बैठे हैं यहाँ पे. हाइट है इंडिया से कोई इन्फॉर्म नहीं है, कोई मैसेज नहीं आया हम लोगों को. अब दोबारा टिकट कराएं, 50,000 रुपये का लगाएं. वी आर 14 पीपल ऑल टुगेदर. मॅनेजमेंटाचे मात कोणूच उलोवपाक तयार ना. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. घेवया एक ब्रेक.